नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया आम्याचो हलवो। हे हांवें मसुरात आंबे घेतल्या, आंबे धुवन पुसून घेतल्या। आंबे घेता आसतना बरे पिकलेले घेवपाक जाय। आंब्याच्यो साली काढून ताजो आमकां पल्प काढून घेवपाक जाय। आंब्याच्यो हांवें अश्यो साली काढून घेतल्यो। आंब्याचो असो रस काढून घेवपाक जाय आनी हे अशे मोठे मोठे कुडके आसा ते अशे आमकां हातान खुसकरून घेवपाक जाय। वो हांवें आंब्याचो रोस काढून घेतलो। मसुरात मोठे 3 आंबे घेतिल्ले। हो रोस काढून जाल्या नंतर ह्या कपान हांवें मेजून घेतले। 2.5 कपां रोस जाला। आता हो रोस आमी गॅसार शिजत दवरुया। आंब्याचो काढून घेतिल्लो रोस हांवें गॅसार शिजत दवरला। तातून हांव अर्द किल साकर घालता। ही हांवें अर्द किल साकर घातल्या। हलवो जावपाक मातसो वेळ लागता, अशें आमकां धवळीत रावपाक जाय। हे आंब्याचे मेल करता आसतना धवळीत रावपाक जाय। साकर सगळी विरगळ्ळी, पळयात आतां अशें धवळीत रावपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। अशें एक सारखे धवळीत रावपाक जाय। पळयात हलव्याचो कलर बरो एकदम मस्त जाला। तातून हांव अर्द चमचो वेलचीची पावडर घालता। वेलचीची पावडर घालून मिक्स करून घेऊया। वेलची घातल्यानंतर 2 मिनिटां शिजोवन घेऊया। वेलची घालून शिजोवन जाले, आता हांव गॅस बंद करता। सामको रुचीक आंब्याचो हलवो, आंब्याचे मेल तयार आसा, रेडी आसा। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।